दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देव बरो दीस दिवं दी तुमकां मोगाच्या विक्षकानो. जायते फावटी आमी म्हणटा आमच्या जिणेंत थोड्या फावटी घडटा आमी खाराण न्ही. भुरगीं म्हणटात मम्मा हांव खाराण न्ही, आनी म्हाका कशें जालां हांव खाराण न्ही म्हणून. थोडी आमी म्हणटा आमचे खांब येतात हांव खाराण न्ही, हांव खाराण न्ही म्हणून. आमचो एकलो फामाद रायटर, तो लिखपी आनी साहिती, तो आस्पत्रेंत वळवळटाना आमकां बेठाचे फादराबा कापनाडीचे त्याच फादराबाडे म्हाका उलयचे म्हणून खबर आयली. तसो इश्ट एकलो आयलो आनी हांव ताका मेळोंक गेल्ल्या वेळार तो बेड्डार आसुल्लो, कश्टातालो आनी ताचें पयल्यांत एक लंग्स काडिल्लें, ताचें एक श्वासकोश पपीस काडिल्लें आनी एकाचेर आसुल्लो तो. म्हाका तो फादर म्हाका म्हजो जीव वांचया, हांव एक काणी बरोवंक दवरली, अर्द्यार पावल्या मस्तू काणयो बरयल्यात, एक अर्दी काणी अर्द्यार आहा ती बरयता. मागीर म्हाका इल्लें मागण्याची जिणी जिवंक जाय देखून म्हजो जीव वांचया जेजू कडेन सांगा. एक पपीस म्हजें काडलां आनी एका पपिसार आसुल्लो 5 वर्सां देवान म्हाका दिल्यांत. हें पपीस हें लंग्स म्हजें वचनाशें जेजू कडेन मागा. डॉक्टरान कश्ट आसा म्हळ्यात म्हाका थोडे उस्वास काडूंक जायना. हांव खाराण न्ही, हांव सिगरेट ओडिना, सोरो पियेना, हांव खाराण न्ही. तर मागीर कोण खाराण गे? तुमकां भगता कोण ना. ताणें सांगलें हांव खाराण न्ही. म्हज्या रुमांत आमी 2 जाण आसले, आनी एकलो आसुल्लो तो चेन स्मोकर, सगळी रात सिगरेट ओडटालो. तो सिगरेट ओडटालो धुंवर भायर सोडटालो. हांव ताणें सोडलो, हांव न्हिदतालो, न्हीद येना म्हाका, न्हिदयेंत हांव ताणें सोडलो रुमांत बरो नासुल्लो. तेन्ना तो वारें काणूचें घालपांत आमी एका रुमांत. तो एक आमकां दोगांक एक रूम दिल्लें. हांव कितलें ट्राय करतालो म्हाका इंडिपेंडंट रूम जायचें म्हूण, जावना ते कश्टांचे दीस. देखून हांव त्या कामाक आमकां इंडिपेंडंट रूम ना, एकच रूम. देखून हांवें घर खणयल्लें. हांव एक रूम खणून रावया म्हूण सांगल्यार घरा पयशे धाडिचे आसले. हांवें एक घर खणयल्लें आनी ताका पयशांची गरज जाय आसली. देखून हांव सगळे पयशे त्या म्हज्या एकावंटार धाडटलो रीण फारीक करूंक. वो मनीस ताका घरांतल्यान मस्तू साबार प्रॉब्लेमां. देखून वो पॅकेट्यो सिगरेट हाडटलो आनी फोन करून येवचें. सगळी रात सिगरेट ओडटालो रुमा भितर. हांव सिगरेट ओडिनासलो. हांव तो स्मोकर, हांव पॅसिव्ह स्मोकर म्हणटा, पॅसिव्ह स्मोकर. ताणें सोडिल्लो धुंवर काणून म्हजें पपीस पाड जालें. तो बऱ्या तरेन आसा, म्हाका पळोवंक येयल्लो हेपटी. तो बऱ्या तरेन आसा, घट्ट मनीस तो दुसऱ्या जिल्ले आमचो न्ही, दुसऱ्या जिल्ल्याचो तो, दुसऱ्या राज्याचो, सकयल्या राज्याचो. आनी तो घट्ट आसा आनी हांव पळय तो ओडटालो आनी सोडटालो भायर. हांव काण येतालो ताणें सोडिल्लो. म्हाका दुसरी वाट नासली. बायले भुरग्यांक पोसच्या खातीर हांवें अशें केलें. आनी दुसऱ्या दिसा ताणें प्राण केलो. तरणाटो मनीस. आनी कितें 5 जालो ताचे तो मस्तू कृत्यां भायर येतली कृती अशें गत जाली. मोगाच्यानो आनी एक म्हाका उडास येता आज आयचो वांजेल वाचताना. आनी एक उडास येता म्हाका मोगाच्यानो. एक कालिंगी म्हूण सांगल्यार तांणी चेडो आयलो, सैरीक पळयली, हीं तांच्या घरा गेलीं, पळयलीं, सैरीक घट जाली. आतां सैरीक घट करूंक आनी करार म्हूण दवरलें. मस्त वर्सांची गजाल. सैरीक घट करूंक दवरली आनी तो ब्रेस्ताराचा दीस आमी मुदीचें करार करया म्हणून. आनी सगळें तयार केलें, घर पेंटींग आनी बरें केलें. तांच्या थंयन 40 जाणां येतात म्हूण, येवन दिता म्हणून. आनी 20 जाणां, 60 जाणांचें जेवण. आनी थिंग फॉर्मां बरोवंक आनी बरोवंक आमकांय आपयलें पाद्राबांक, दोग एक पाद्रा म्हाकाय आपोवणें आसलें. बरी मनशां तीं. हें चेडूय बरें भुरगें थंय वय किर्तनां गायतालें, बरो ताळो कोयरांत आसलें, वाचपां करतालें. आनी आमकां आपयल्लें ताच्या कराराक. आनी पयल्या दिसा सांजेर सगळीं तयार जाल्या, सगळीं तयार जाल्या. रातीं फोन कर सांगतात आमी थोड्या दिसां पाटींग घालां, आमी सांगता केदाळ येता म्हणून. मागीर सांगूंक ना, येवंक नात. तें चेडूं म्हणटा हांवें कलीं सूख करूं ना, कलीं सूख ना.
मागीर आमी फादरापणी तांचे नंबर सोदून काडून एक 4-5 दिसां उपरांत फोन करून विचारलें काम जालें तुमकां कितें कशें केलें तुमी म्हणून. ना फलान एका मनशान आमकां अशी अशी खबर दिली तुमकां नाका ती सैरीक म्हणली म्हूण. इतल्या बऱ्या मनशां आमी कितल्या वर्सांत हांव थंय आसा, ह्या जाग्यांनी सिस्टरां आसात. सगळ्यांक कळिता बरीं तीं बरें खुटां देवस्थानाचें. चेडवा कडेन कांय मिस्टेक नात. हेच्या कॉलेजी कडेन पुरा बरी खबर मेळ्ळी. इश्टां सगळ्यांक कोणाच्यांत कांय ना सगळीं. तर वीक कोणें घालें, वीक काळें ताणीं घालें बऱ्याक. आमी वीक घालूं ना, हांवें कांय करूं ना, ताणीं वीक केली येता. थंय तें आमचो आयचो वांजेल सांगता आमकां, आयज सांगता. बिझनसांत हांवें कोणाकच चीट करूं ना. आज म्हाका देवान कसली परिस्थिती दिली, आमी थोडे रडटात हांगा येवन. आमचे बिझनस वयर वचत जालें, लाभ मेळटालो, बरो चलतालो बिझनस. तक्षण कोणें चीट केलें. एका मनशान सांगलें आनी आमचें कॅटरींग बरें चलतालें, सगळीं आमकां दितालीं. आमी सड्ड मार्जीन दवरनासलें, बरें सांगलें, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू घालतालें, बरें तूप तेल तूप घालतालें. आनी तशें जेवणान आमी खर दिताना आमचेर थोड्यांनी सोंसूंक जायनासतना आपावत गेलो ती बकऱ्याचें मांस म्हूण बीफ दितात म्हणून. हिंदुवांच्या लोकांनी कॅटरींग तांचें येवंकूच येनासलीं. थंय सोडा त्या गांवांत सोडा हिंदुवांचो लोक. ती अशें अशें बीफ घालता म्हूण आमच्या क्रिस्तांवांनी थंय वचून कोणाक सांगून खबर घाली. तांणी तशें करूंक ना. देव भिरांतीन काम करतलीं. इगर्जेन खाली दान धर्म करतना नांव वाचून सांगतना थंयचें 2-3 फावटी नांव आयलें, शिकयता बुदू, बारीक पयशे गी म्हणून अशें वीक वंपलें. सैतानान ताचीं कामां केलीं. एका आनीक तुमकां सांगता, आनीक तुमकां कणी सांगता मोगाच्यानो. एकल्यान हांगा येवन पियोन संपूर्ण सोडुल्लें. कठीण पियोन आसलें, बायलीं भुरगीं रडटलीं. जाता घेचें पियोन सोडूंक म्हणल्यार निर्धाराक आयलीं. जायनात हें जायशें ना ताका पियोन ह्या तमनेचो जाला म्हणून. तांणी इंगड रावता म्हूण तांच्या घरांत भुरग्यां बाळांक आमी पळयता व्हंकलेचे भाव बाय आनी म्हणटालीं आमी भुरग्यांक आपोवन आमी शिकयता म्हणून, आमच्या गांव करता म्हणून. आनी तें म्हणटाना हाणें पियोन सोडलें आनी हांगा येवन मागणें कर आनी ताका जें सदां न्ही तें कावन्सिलींग करून ताणें पियोन सोडलें, बरो जालो. 3 वर्सां ताणें कांय आपडूं ना. मागीर दुबाय काम करतालो, ताचो इश्ट थंय रिटायर ताचें काम गेलें, तो आयलो. आनी येवन परतून सांगाता मेळ्ळो, परतून पियोन सुरू जालें. परतून पियोन धरलें याबा आतां पियेता गी जेजू पियोणें. हें कोणें वीक घालें आनी सैतानान ताचीं कामां केलीं. ताणें कांय न्ही, सैतानान काम केलें. वय मोगाच्यानो आमचे एक चरको भुरगो इतलो बरो शिकतालो, इंजिनियरिंगान टॉप पावलो. आनी बरो शिकता भुरगो, बरो कामाक येता म्हणटाना आनी आतां म्हळ्यार 5 पेपरांत हांव फेल जाला. 5 पेपरां इतलो स्मार्ट 90% वयर काडटलो. आनी खोले बरे मार्क काडटलो. ताका शिकप कांय तोंदरेच न्ही. इसका लागतो सोमा वसोंक तूं ना. परिक्षा सोमा बरोवंक ना. 4 पेपरांनी 6 मार्क, 8 मार्क, 9 मार्क अशे काडल्यात. इतलो बरो शिकतालो. कोणें एक ग्रूप ताका अलत मोटिवेशन नातल्लें. मुखार वचचें म्हणलें दिश्टा सारकें नातलें. चरख्यात तांकां मेळ्ळो. पियोन बरा धरलें. पियोनचें राती न्हिदचें तांच्या रूमांत आनी वेळ पाड करचो आनी थंय थावन येचें. ना हांव ग्रूप स्टडी करता म्हूण घरा सांगचें. बापय आवय इतल्या कश्टांनी भायल्या गांवांत गळोवन पयशे धाडटात. हांगा रुमांक रावल्यान तांच्या रुमान येचें घट्ट संवय जाली. एक चेडूं भुरगें बरें शिकतलें म्हळ्यार खोलें बरें शिकतलें. आनी ताका स्पेशल करून एक इंडिपेंडंट रूम काडून दिलें ताकाच रावंक आनी पुरा. जेवण आनी पूर एका घरांत आमी करून दिवचें बरें हर एकी तांच्या घरा इतलें भाडें दिवन रूम काडून तिंत रांदून दिवचें बरें आनी पुरा जालें. पूण थंय सांगता आनी एक भुरगें रावलें. मागीर एकलो मनीस म्हादाका दर्या एकचो मनीस तांच्या घरा कांय शिकप नासलो. आमचो जातीचो न्ही येवन आमच्या रुमांत रावतलो. आनी दनयांक कळोवंक ना तीं आसात तांतूं म्हणून. तीं ऑस्ट्रेलिया दनयांची ऑस्ट्रेलिया आहात. तीं दनयां कोणाक तांचें घर दिनात. हांकां म्हणल्या खातीर दिलें म्हणून रडटात तीं. तुमी क्रिस्तांवां म्हणल्या खातीर. पळय गे कशें बरें म्हणजे कशें वीक वंपलें पळया. कशें वीक वंपलें पळया. बरें आसलें तीं कांय न्हिदच न्ही. तीं भुरगीं इतलीं बरीं. वीक वंपलें कोणें सैतानान ताचीं कामां केलीं. दुस्मानान ताची विशिश्ट करणी. हे स्पेसिफीक एक्शन दोस्ता ताका. दुस्मानाची एक विचित्र करणी तांकां मेळ्ळी. आनी ज्यो ह्या आयतारा दिसा आमकां यंत नियाळूंक द डिफीट ऑफ इवल जेजू आयचें वाचप सांगता ताचें नाश जातलें. सैतान वायट करतल्याचें
त्या कोठ्या सत्याचे नासताले मातेवच्या वंजलांत 13वा अध्याय 20 आणि 4 आणि 20 आणि 500 ह्यो श्लोक आमी नियाळ करया. आमी जायते फावटी बायपाट म्हणया ह्या दिसांनी. आमी जागृत जाय आमी भोंवतय वायट सकत इतली बरोवन गेल्या समाजीत. आमी वडिलांनी, आमी भुरग्यांनी, आमी तरणाट्यांनी आमच्या भोंवतण्याचे वायट सकत इतली आसा. ताच्या विरोधी तितली आसतना वायट सकत आसतना आमी कितली जागृत जायचे. आमी जागृत अलर्ट जायचे, जागृत जायचे. भोंवतणी वायट सकत आसा. दुस्मानाची विशिश्ट करणी स्पेसिफीक एक्शन आमकां दोसता. एक विशिश्ट करणी ती आटापूंक जायना. खंयची करणी ती म्हणना, हे स्पेसिफीक एक्शन म्हणटा आमी. एक विशिश्ट करणी दुस्मानाची ती आमकां आमच्या जिवान पिड्ड्यार करता, सत्यानाश करता आमच्या जिवान. चिंत्या तूं एक रयत, शेतांनी तूं बी ओंपलें म्हूण चिंत्या आनी तातूंत कोणेंगी नेर घाली म्हूण चिंत्या. तातूंत कोणेंगी दुस्मानान नेर ओंपली म्हूण चिंत्या. हें आयकल्यार तूं कठीण बेजाराय जाताय. तूं रयत म्हूण चिंत. तें आयकल्यार तूं कितलें कठीण बेजार जाताय. तितलें मात न्ही, खरें कठीण रागार जाताय. कठीण निराशा भोगता तुका. कठीण बेजाराय, कठीण रागार जाताय, कठीण निराशा. आनी करचें कोणाक? हांवें जेवचें कशें? निराशा. उठोवंक जायना, बसूंक जायना. निराशा भोगता तुका. जेवंक जायना, न्हीद पडना. जेजू म्हणटा एक रयत ताच्या हॉलांत, ताच्या त्या शेतांत ताणें बरें बी ओंपलें, गंव ओंपलो, बरें बी ओंपलें आनी बरी नेज आयली, वयर येयली नेज. आनी बरो फळ दिता म्हूण ताणें आशेव नासलो तो नेज पळोवन. ताणें ओंपल्या दिसात आळां येवन म्हणालीं कोणेंगी नेर ओंपल्या, नेर वीड्स ओंपल्या. आनी ती सांगातात वाडोवन येता आमकां. देखून आमी उमटून काडटा म्हणून. मगाच्यान उमटून काडटाना ताका धनी म्हणटा, रयत म्हणटा, धनी म्हणटा उमटून काडूं वचनाका म्हणटा आळांक. कित्याक म्हळ्यार ती नेर किंची आनी गोवांची नेज किंची. नेर नेज हे कसो लेख दिसता. आनी ताची नेरीचीं पाळां एक न्ही 1000 पाळां ताका मुळांत घट्ट. तुमी वासो उमटून पळया, पाळां पळया ताची वाशाची. एक नेर उमट्या. देखून गोवांचीं पाळां उणी, नेरीचीं पाळां इतली लांब वचून सगळ्यातल्यान गेला. उमटीतना बोंथोन्यालो गोव पुरा वयर येता उमटाता कांय करूंक जायना. तो दुस्मानी कली नेर ओंपी जेम ताका कोता. मस्त पाळां आसलो, काडूंक जायना. आतां आमी चिंता पियोवन धरलां तें काडूंक जायना. ताची पाळां घट्ट काळजा धरकण येता. सोरां म्हळ्यार सोरां ताका पियेजेत. सकाळीं थोड्यांक 11 वरां थोड्या 11 म्हूण एकलो म्हणटा म्हाका सकाळीं कांय जायना, उठ्ठा बरें जाता, खापया निपरा पियेता. 11 जाली म्हणटाना 11. कित्याक म्हळ्यार तो इश्ट सकयल दोगी जाण येताले, भोवंक येताले 11 वरांचेर. एक मार्केट वचून सायं प्राण 11 वरां पाटी येताना घालून येवचें जालें 11 वरां. तशें सकाळीं 11 वरां सुरू जाली 11 वरांचेर. आतां घट्ट आतां 11 कितें जायचें सांजेर परतून 6 जाली म्हणटा येचें बैसन येचें तांच्या घरा येचें, दोगी जाणांनी येचें बसचें म्हणजे. पयशे उणें जातात म्हणल्यार लेक न्ही म्हणटा ती घरची. ताणें करून जोड दवरलां. आतां अशें मोडटात. दोगी जाण एक दीस तो दिता, एक त्यो दिसा. पूण पियेवचें दोगां घट्ट पियेता. पियोवन आतां लिवार जालां, फॅटी लिवार जालां. देखून तूं नेज ओंपली. तूं आतां चिंत्या तुज्या शेतांत तूं तो रयत, तुज्या शेतांत तुवें बरो गोव ओंपुल्लोय, भात ओंपुल्लें. आतां बरी नेज वयर येयली. आतां नेजे सांगाता नेर आयल्या ओंपल्या कोणेंगी. खांड ओंपल्या ती काळी भितर. आनी ती केल्यार कठीण तुका वंखोवंक जाल्ल्या बरी जाता ती नेर, त्या खालाची नेर. तुका आडवळटा ती केल्यार, वंखोवंक जाता. मागीर लूज मोशन जाता, डायरिया जाता. ती नेर म्हणून तशीच खंय गोवा केली जाल्यार तुवें जाता. मागीर मरूंक पुरो म्हणटात. तितल्यान ताका दुश्परिणाम आसा. देखून जेजू ही कोणा विशयी वपार सांगल्या? ती जेजू विशयी वपार सांगता. जेजू विशयी वपार सांगता. जेजून सुवार्ता देवाचें उतार ओंपलें बरें बी. सर्गीचें रास दिवचें, सत्संग जिवीत दिवचें, समाज दिवचें, संतोश दिवची, बरें आमचें तें उत्पत्ती करचें, बरो फळ दिवचें जातलें. देवाचें उतार देवान ह्या संवसारांत ओंपलें. ताच्या पवित्र रक्तान तें ताचें पोसणें केलें. ताका उदक घालता, नेजेक उदक घाल्यार ताच्या पवित्र अमोलीक रक्तान तें ताणें पोसलें. तें ताचें बीं पोसलें ताणें. तें नेज पोसली.
देवसारी ताचें काम तो करतात रावता. जेजू देवाचें वोमचें काम करता आसतना देवसार ताचें काम करता. देवसारान ताचें काम केलें. सोमयाचें काम निरपळ करूंक तो प्रयत्न करता. सोमयान केल्लें काम निरपळ करीचें म्हूण तो वावुरता. देवसार वावुरता. जेजू ताच्या विशयान ती वोपार तो बरें बी वोमता सर्गाच्या राजाचें, सुवार्थेचें बी, देवाचे उतार तो वोमता लोकांच्या काळजांत. त्या दळा देवसार ताचें काम करता आनी जेजून ताच्या आमली रक्तान हें बी वैरेचें पसताना, ताच्या आमली रक्तान पसता आसतना, पवित्र रक्तान पसता देवसारी ताचें काम करता. सोमयाचें काम निरपळ करूंक प्रयत्न करता. तूं रयत जाल्लोय जाल्यार तुका राग येतालो, तूं फारीकपण घेनासतना रावतो नाय. रावोंक तुका कश्ट जाताले. फारीकपण काणयतोय तो, रागार पेट्टोय, बेजार करतोय. तुका फारीकपण घेनासतना रावोंक मस्त कश्ट जाताले. पूण सोमी वायटान ताचें शांत समाधान सोडून वचो म्हूण सांगता. खंयची वायट सकता पळय, वायटान म्हजें शांत समाधान देवान दिलें, त्या वायटान सोडून वचो आमी वायटाक. देवान दिल्लें शांत समाधान वायटान नाश करिनाये म्हूण जेजूची खुशी. बगार सोमी सैतानाची करणी सद्याक तशीच आसोंक सोडटा. सैतानाची करणी सद्याक तशीच आसूं दी. सद्याक ती कांय करचें नाका, तशें सोडा म्हणटा. सद्याक सोडा. आखरेक ताचीं कामां सत्यानाश हांव करता म्हणटा देव. ताचीं कामां, सैतानाचीं कामां सत्यानाश हांव करता. आतां सद्याक वगेत रावा. थोडो तेंप वगेत रावा. आखरेकपण्यान निमाणें हांव कितें करता म्हळ्यार ताचें सत्यानाश करून ताका लासता हांव. अंत नातल्या उज्यान ताका लासता. ताचीं कामां आनी ताका सैतानाक अंत नातल्या उज्यांत हांव लासता म्हणटा. थंय जातली 10 किलो म्हणटा जेजू. उज्याच्या एकट्यान ताका लागता म्हणटा. तो दोनसो समाधान खाण्यात तशेंच आसूंक सोडा. तिके सोत्नी कायदा कया म्हणटा. हांगा इंट्रस्टींग म्हळ्यार हांवें काल पळोवचें ह्या वापारींत काल इंट्रस्टींग म्हणून पळोवचें. आनी तूं एक इंट्रस्टींग काल म्हळ्यार संवसारार आतां आशें येयल्लें. आमी आतां संवसारार आतां आसलें वायट तें आतांच उमटून काडिनाये. सोमी आतांच उमटून काडिना. वायट कुडलें काडया म्हूण एकच पटी सोमी काडिना. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राजाचें बऱ्याचेर तें नेगेटीव एफेक्ट घालता म्हूण. नेगेटीव परिणाम घालता ताचेर. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राजाचें बरें हांगा सलतेता. ह्या संवसारांत जायतो लोक बरें करता. तुमी आयकतलीं कितलें बरें करतात. ह्या बऱ्याचेर आतां वायट काडूंक गेल्यार ते बऱ्याचेर परिणाम घालता. बऱ्याचेर परिणाम घालूंक आनी ते कुंठीत करूंक आमी सोडिनाये. आतां तिके राखाचें समाधान काणयचें. देखून पयस सभेनी सडावत आमकां वायट करतल्यांचेर कुडलें देंवोन नजो तितकें समाधान काणयचें. तें कितें म्हळ्यार तें आमचें बरें करच्याचेर तें जुलूम घालता. तें बरें करच्याचेर तें परिणाम घालता. बरें करचें तें कुंठीत करता आनी बरें करूंक आमकां सोडटा. आमकां सोडिनासता बरें करूंक सोडिना. देखून वायटाक आमी सोंसून व्हराचें म्हणटा जेजू. आमच्या सुगुणांचें एक वापार कळयता. ह्या वापारीन जेजू कळयता आमचे भोंवतणी आशिल्लें वायट आमच्या सुगुणांच्या वाडावळीचेर परिणाम घालिना. आमच्या सुगुणांची वर्च्यूज, ग्रोथ इन वर्च्यू. आमच्या सुगुणांची जिणी म्हजी सुगुणाची वाडावळ, म्हजी सुगुणां वाडोवन म्हजे सुगूण वाडोवन येता. म्हजी सेवा वाडाचे, म्हजो संतोश वाडाचे, म्हजी सोंसणीकाय, म्हजें प्रामाणीकपण वाडाचें, म्हजे निश्कळपणाची जिणी वाडाचे, म्हाका एकामेका आदार दिवचो वाडाचे, एकामेका सहकार दिवचो वाडाचे, हे सुगूण वाडाचे, सत उलोवचें, प्रामाणीकपणाचें, हे सुगूण हे वर्च्यूज म्हजे वाडावळेचेर देंवसाराचें वायट, हे भोंवतणी आसलें वायट कसलेंच परिणाम घालूंक आमी सोडिनाये. हांवें सोडिनाये, तुमी सोडिनाये. ताका परिणाम घालूंक जायना. देव आमकां आदार दिता. देव आमकां बळ दिता. देवाचें नांव उलो केल्ल्या क्षणां, देवाचें संबंद दवरल्या क्षणां, मागणें केल्ल्या क्षणां आमकां बळ दिता. वायटाचेर जैतून आमच्या सुगुणांचें उणें जायना. देवाच्या राजाक प्रवेश जावंक ही वायट आमचे भोंवतणी आसलें वायट आमकां बिलकूल प्रवेश जावंक तें वायट आड रावना अशें आमकां देवान सकत दिल्या. ताचे पांय पंदा वायटाक दम्स करूंक देवाच्या राजाक आमी प्रवेश येता. पूण सद्याक सदांनीत आमी वायटाक आमी सोंसून व्हरचें, सोंसून
तोडवून वसाजे म्हणून जेजू आशेता सोसून वसाजे तोडवून वसाजे देव आशेता सोम्याक कळीत आसा आमची सुगुणाची वाडावळ प्रभाव घालूंक वायट सक्त्याक जायना म्हज्या सुगुणाच्या वाडावळेचेर सोम्याक कळीत आसा म्हज्या सुगुणाच्या जिणेचेर वायटाक देंवसाराक प्रभाव घालूंक जायना म्हणून सोम्याक कळीत आसा देवाच्या सक्त्याचेर आमी विश्वास दवरल्यार तें आमी देव जो आमकां घालें म्हळ्यार तें आमकां संपूर्ण पायता तें आमकां देवाच्या सक्त्याचेर आमी विश्वास दवरल्या वेळार तें आमकां आमच्या त्याचें सुगूण वाडोवंक आमकां कुमोग करता तितले मात्र न्ही देवाच्या राजांत आमी प्रवेश जावंक कुमोग करता आनी सोमी सगळी वायट एक दीस नाश करता तसो सत्यानाश करता आनी सर्वनाशा करून म्हाका राखता ताका वायटा सक्त्याक सैतानाक आनी ताच्या वायट करण्यो पुरा तो पालवानांतल्या बिलकूल पालवाना आमी केलो उजो पालवता पालवानांतल्या उज्यांत जेजू लासता ताका मोगाच्यानो गेल्या त्या आयतारा आमकां विसरलें ती वफारेन जेजू विसरता एकलो गेलो बी वमता थोडे मेरयेर पडले थोड्यांक फातराच्या जाग्यार पडलें थोड्यांक गट जाग्यार पडलें खांट्या खुंट्यांनी पडलें आनी थोड्यांक बऱ्या मातयेर पडलें बऱ्या मातयेन पडलें बऱ्या बेळ्यान दिलें नाना तराच्या मातयेर पडलें म्हाका एक अजाप जालें खालें म्हळ्यार आयतारा लोकां कडेन सांगलें बी इतलें म्हारग आसनान खंयगी रयत झगड्यांक थंय मार्गां देंवल्यात कित्याक म्हळ्यार बियांचें मोल बियाळो मस्त म्हारग जाला तें वावटें कशें पोल करूंक जाता गे पोल करयत की पोल करूंक जायना बियाळो इतलो म्हारग जाला इतलो म्हारग बियाळो समोर बियाळो इतलो म्हारग जाला मेळना मार्केटीन एकदम रेट चडल्या आनी तशें आसतना वो इल्लोसो खांट्यान उडयता खंय बियाळो इल्लें बी खाण मार्गार उडयता खंय इल्लें खंय खांट्यान पडटा खंय इल्लें फातरांच्या जाग्यार पडटा खंय अशें फाट करूंक जाता गे हांगा जेजू एक विशय आमकां सांगता काय म्हळ्यार तो देवाच्या राजाचे येताना हर एका काळजाक देवाच्या उतारांक वंपिजे म्हणटा हर एकल्याच्या काळजांत तो घेवन दी या सोडून दी देवाचे उतार पावाज येता ताका ताच्या काळजांत वंपिजे थोडे फळ दितले आनी थोडे चिडोवन येतले आनी तशें म्हणून देखून पुढच्या आयतारा आमकां 15व्या आयतारा आमकां इथं लितुर्जेचो 15वा आयतार आमकां विचारलें तूं कसली तराची माती तूं पत्राची गी पत्रान भरली गी या खांट्या खुंट्यान भरली त्या गी ती माती गी पत्राची माती पत्राळी माती गी खांट्या खुंट्याची माती गी या वाटेची गट दारून जाल्ली तसलें काळीज तुजें पत्रा बरी गट गी खांट्या खुट्या बरी दुखीचें गी तोपचें गी कसलें काळीज तुजें या फळादीक काळीज सांग म्हणून पोरसो वंजेली जाता आयसो कसली माती म्हण विचारना कसलें बी गोवांचें बरें बी गी या नेर गी म्हणून वीट गी डार्नेल गी वीट घे तूं कसलें बी म्हूण पर कसली माती तूं तुज्या कसल्या मातयेर पडल्या बी किरलाता कितलो फळ दिता फळादीक माती गी पात्रांची माती परची आयतारा ह्या आयतारा तूं कसलें बी म्हण विचारता जेजू पळय कशें हुशारा पळय जेजू कशें येता तूं कसलें बी बरें बी गी वायट बी गोव गी नेर गी वीट गी डार्नेल गी म्हण विचारता तूं गोव बरीच केल्यार तें डार्नेला पळय त्या गोवा बरीच केलें जाल्यार तूं डिजी जाताय डिजीनेस नवजेया तुका येता मागीर सिवियर गॅस्ट्रीक जाता तुका गॅस सुरू जाता पोट अपसेट जाता इवन डेथ जावंक पुरो तें नेर केल्यार डार्नेल केल्यार त्या इज्रायलांत गोवा सांगता किर्लोचे काळीं गोवा बरी एक रावंड पळोवंक गोवा बरीच चड हर एक भितर मातें बीं काळें तेंकां पोटा गोवा सांगता वचत जाल्यार इतलें डायरियानी पुरो जाता अपसेट जाता पोट गॅस्ट्रीक जाता नवजेया जाता ओंकोन जाल्यार जाता देखून मोगाच्यानो हांव कसलें बी ह्या समाजींत म्हज्या कुटुंबांत बरो फळ दिवचें बींगी ह्या हेरांक बरें उपकारचें बींगी कसलें बी फळ दिवचें बींगी ह्या हेरांक डिजीनेस तकली गुंज पाड करची हे नवजेय हाडचें आनी गॅस्ट्रीक हाडचें तसलें हेरांचें पोटदूख करचें तसलें आनी हेरांचें जिवीत वायट करचें तसलें कसलें हांव बी बरो फळ दिवचें गी सेवेद्वारी मोगाद्वारी
म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेत सांबारा म्हज्या फिरगजेन बरें काम करच्या जाग्यार बरें फळ दिवचें गे हांव कसलें म्हण विचारूंक हें वासाप आमकां उलो दिता. मागीरचें एक आमकां मोगाच्यानो देवाचे उतार येता आसतना म्हणटा ते म्हाका एलिशा प्रवादी दिसता एलिशा दुसऱ्या रायांच्या ग्रंथांत दुसरो राय ग्रंथ अध्याय 4:16 4:16 ती एलिशा त्या गांवाक येता. थंय एक ग्रेस्त अणकुल आली स्त्री आसता. पूण ती स्त्री अणकुल साहित्य आसा, मस्तू कापडां आसात, घरा मस्तू वस्तू आहात, मस्तू भांगर आहा, बरें घर आहा, सगळें आहा तिचे कडेन भुरगीं नात भुरगीं नात ती. तशें भुरगीं नातिल्लें तें तिका उणेंपण तिका सोसूंक जायना. इतलें पुरो आसोनी म्हाका पळयतना गोबराचें घर दिसता. म्हाका बरें कापाड दाखयल्यार हळडुवें कापाड आनी बरो देख थोडे भांगराचें गुलाब मेरून कलराचें जरीन भरलें कापाड हाडलां. म्हाका तें घालें गी ते कशें तें म्हाका गोबराचें कलर दिसता, आश कलर दिसता म्हाका गोबराचें दिसता पुरो ग्रे कलर दिसता ग्रे कलर दिसता आनी तुका डिप्रेशन म्हणत कितें समाधान ना खाली चिंता करून तूं रडताय म्हणत ग्रेस्त स्त्री एक असली. देखून प्रवाद येताना ती ताका वयर रावंक करता. तूं देवाचो मनीस वयर राव आमच्या घरा म्हणटा. एक मॅस दवरता, एक चेअर दिता ताका बायबल वाचूंक आनी ताचें बायबलाचेर ताची कमेंट्री बरोवंक नियाळ करूंक धर्म बरोवंक ताका बरी मांद्रिकां दिता, ताका जेवंक दिता. आनी तो येताना तूं काल्यार रडटाय म्हूण विचारता. तो एलिशा विचारता तिका ग्रेस्त्रियेक ना म्हजी उतार प्राय जावंचार आसा जावन आयली, म्हजे भुरगीं ना, म्हजो घोव मस्तू उतार प्राय असो, म्हाका एक बाळ ना, म्हाका एक बाळ जाय जे, म्हाका एक चरको जाय जे म्हण ती रडटा, म्हाका एक भुरग्यां जाय जे म्हण रडटा. जाल्यार एलिशा सांगता हीं उतरां आमी आमच्या आश्रमांत बरोवन दवरल्यात. फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका भुरग्याक वेंगेन घेतली. फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका भुरग्याक वेंगेन घेतली म्हणटा आनी चलते रावता. आनी तशेंच जालें, तिका भुरग्यां जालें आनी दुसऱ्या वर्सा तो येताना तिच्या हुस्क्यार चरको भुरगो आसा. तुमी वाचात दुसरो राय ग्रंथ अध्याय 4:16. देखून हांवें आशात सोडल्या. तिणें त्या स्त्रियेन म्हणलें म्हजो न्हवऱ्याक मस्तू प्राय जाल्या, म्हाकाय प्राय जाल्या, आशात सोडल्या म्हूण. तुवें केली आशा सोडल्या. पुताक काम मेळना म्हण गी, पुताक सोयरीकच मेळचें ना. आनी म्हजो पुताक इतलीं वर्सां जालीं, तितली साली कांय शिकोवना, ताका हांवें आशा सोडल्या, ताका सोयरीक मेळना चेडूं म्हणलें आशा सोडल्या गी. ना म्हज्या पिडाक तूं गुण जायना, पांयाक कोरोज ती गुणूच जायना, हांवें आशात सोडल्या. ही डायबिटीज उणींत जायना, त्या नंबर सकयल येवंक कुत्तेना खाली 230 240 हे नंबर देंवन 170 अशें पुरो आसा. त्या नंबर देंवना कितल्यान टेस्ट केल्यार नंबरां सकयल येनात, बीपीची नंबरां सकयल येनात. हांवें आशात सोडल्या, वांची आशात सोडल्या. पिडाक गुण जायना म्हणून तो चिंतलां, आशा सोडल्या. पिडाक गुण म्हणजे आशा सोडल्या. म्हजें फायनान्स, म्हजी आर्थीक परिस्थिती आनी कितें केल्यार 4 पयशे घरा हातांत उरनात. हांवें आशात सोडल्या गरबांची घर जाता म्हणून. हांवें भुरग्यांक बरें वेहिकल आनी प्रकार म्हणजे कारखाने जे आशा आसल्या आशात सोडल्या. हांवें म्हजे कडेन 4 पयशे उरनात, फायनान्स उरनात. म्हज्या दुयेक काम मेळटा म्हळ्यार आशात सोडल्या. म्हज्या पुताक काम मेळटा म्हण आशात सोडल्या. म्हज्या दुयेक कळयली चिंतिल्ली आशिल्ली, तें सड्ड शिकलां, तसलो शिकलो चेडो म्हण आशात सोडल्या. म्हज्या पुताक सरी म्हण आशात सोडल्या. आमचो कुटुंबाचो समाज, म्हजे भाव भयण इतलें हांव ट्राय करतां. आमी एक कुटुंब माय मोगान आसा जे, हें बाब आशिल्लो, माय आशिल्ली, आमी परतून एकपटी संबंदांत एक जाय जें म्हणली, ह्या आशात हांवें सोडल्या. आशा सोडल्या. आमी खुसा सांबारा शांती समाधान येन आसा जे आमच्या कुटुंबांत माय मोग आसा जे हांव आशात सोडल्या. एकल्यान उरलें आनी एकल्या जायना, आनी एकल्यान उरलें आनी एक जायना. आशात सोडल्या. अशें पियोन सोडल्या. ओली लाबदोनी एडिक्शन जालां, पियेता. म्हजो पूत सिगरेट ओडटा, पियेता सिगरेट. हांवें आशात सोडल्या, बरो जायना म्हण आशात सोडल्या. आशा सोडल्या. देवाक कळीत आसा कसली तुवें आशा तुज्या काळजांत घाल्या. देवाक गोत्ता तुज्या आशा काळजांत कसली आशा घालीचे, खली आशा कलेंड डिझायर तुका घालीचे. बरें कर, देवाक मान दी. तुका कितलें बरें करूंक जाता ल्हान ल्हान करण्यो बऱ्यो कर.
सांबारा घरा भितर कळ्ळें बरें करूंक जाता तें बरें कर वायट करूंक वचनाका कोणाक वायट करनाका बरें करूंक जाता तितलें बरें कर आनी बरें केल्या उपरांत देवाक मान दी देवाक गौरव दी देवाक मान दी देवाक गौरव दी देवाक मानान आनी गौरवान पळय वैगिनी देवाक मानान आनी गौरवान पळय तो धाडटा बऱ्या व्यक्तींक कोलो एकलो बरो मनीस तुका येता आनी तो बरो मनीस तुका हेल्प करता हांगा एक भुरगो कितले मागण्याक येतालो तो मागणे म्हणटाना त्याने एकलो ती आयली तांच्या भुरग्याक कालें उलोवंक फाटीमुखार करता उलोवना एकाक आनी एक सांगता म्हण ती आयिल्ली तो एका कंपनीन बरो आसा आनी थंय भुरगो बसुल्लो सदां थंय ताका आमी 3 दीस मागण्या पयलें वो तरणाटो मस्त ते आमकां मागण्या येतालो एक कामां मेळना ताका ताचे कडेन उलयलो तो सीव्हीओर गेलो आनी विजा धाडल्या ताका कंपनीन गेला कितल्या तेंपातान काम मेळनातल्यान ताका हांगा ल्हान काम इतलो बदोवन भुरगो तो इतलो हुशार आतां बरें काम मेळना एक देव धाडटा एका बऱ्या व्यक्तीक तुका कुमो करच्या व्यक्तीक तुका हेल्प करच्या व्यक्तीक देव धाडटा पूण बरें कर तूं बरें कर वायट करनाका देवाक मान दी देखून मोगाच्यानो समेलाच्या ग्रंथान पयलो समेल ग्रंथ अध्याय 26 वर्स 23 हें वाचताना म्हाका देव आमी कितें बरें केल्लें तें बरें केल्लें कालें बरें केलां पळय ताका देव इनाम दिता रिवॉर्ड दिता इनाम आसात कळ्ळें इनाम तो देव दितात म्हूण हें देवाचें उतर सांगता लॉयल आसल्यार तूं विश्वासी रावताय गे देवाक आनी एकामेका आंगवण काणयल्या उपरांत विश्वासी रावताय जाल्यार देव तुका रिवॉर्ड दिता तुवें जिवीशी मारी नासल्यार कोणाकय दुखयनासल्यार देव तुका रिवॉर्ड दितात म्हूण दावी सांगता तो म्हणटा हांवें देव म्हाका आज हें रिवॉर्ड दिलां ताणें म्हाका सिंहासन दिलां हांव नांव फावो हांव गोरवान सोरयतालो गोलियाताक लगाड करचें तसलें बळ म्हाका ताणें दिलें तितलें म्हाका चतुराय म्हाका ताणें दिलें बरें केलें हांवें कोणाक वायट करूं ना निर्धार केलो हांवें बरें केल्ल्याक म्हाका हें सिंहासन दिलां हांव देवाक विश्वासी रावलो खंय देवाक दुखोवंक वचोना म्हूण हांवें कोणाकय जिवीशी मारूं ना म्हाका सावलाक म्हाका म्हजो जीव काडूंक तो दोन येतालो सावलाक म्हज्या हातान दिलें हांवें जिवीशी मारूं ना देखून म्हाका देव रिवॉर्ड दिता हें 3 केल्यार म्हाका रिवॉर्ड दिता म्हूण तुका दावीद म्हणटा तुका म्हज्या राया सावला तुका तेलेल्या मनशाक लगाड काडूंक ना हांवें तुका म्हज्या हातांत देवान म्हाका घालो परिक्षा करूंक हांव लगाड काडटा पळोवंक तूं निदेंत आसुल्लोय म्हाका नाश करूंक तूं गुड्यार हांव लिपर रोवल्या वेळार गुडे सुजून आयलो रानांत आयलोय रानांत रात जाल्ल्या वेळार तूं न्हिदोन आसुल्लोय आनी तूं एका टेंटा भितर तूं आसुल्लोय न्हिदोन तेणें तुजो कमांडर आसुल्लो हेणें तुजें सैन आसलें न्हिदोन आनी तुज्या माथ्या कडेन तुजो बालो आसुल्लो तलवार आसली हांव राती ल्हवू कोणाक कळनातल्या बरी येवन तुज्या टेंटा भितर आयलो तूं न्हिदोन आसय हुशार तकली हांवें पळयली कठीण न्हिदेर आसुल्लोय ती तलवार म्हाका काडयताली म्हजो जीव काडूंक आयल्या तुजी गोमटी हांवें खात्यार येताली विरापान तशेंच करतालो राती ल्हवू येतालो ह्यो पुलिसांक खंय या म्हणून येवन तेंचे पुरो ताका नासूच करतालो दुसऱ्याच पेपर आयले इतले पुलीस मेले म्हूण हे राती न्हिदल्या कडेन तो गुत्तून आसा कळीत ल्हवू येतालो ताका रानांत आसल्यांक कळटा कशें दाविदाक गुत्त आसलें वो येता सावल राय न्हिदोन आसा ताचें सैन न्हिदोना राती वो सावलाच्या हें कळटा ताका रायाचें टेंट म्हूण भितर येता सावल न्हिदला तो सावल दाविदाक मास करून ताचे वयर इतलो सावलाक मोसोर करतालो दाविदाचेर मोसोर करतालो दाविदाक लगाड काडचें म्हणून कित्याक म्हळ्यार सगळो लोक दाविदान गोलियाताक चलवयलो गोलियाताक नाश केलो दाविदान आमकां राखलें म्हणून हर एका घरांनी उलयतना सावल रायाक मोसोर जाता दाविदाक काडी जेता लगाड म्हणून आनी तो म्हाका संचीकार म्हज्या सिंहासनार तो बसता म्हूण पूण दाविदाक सावला रायाक ताच्या हातांत देवान परिक्षा केली दावीद जीव वाचोवंक धांवता दावीद सावल ताका मोसरान लगाड काडूंक येताना ताका जुशीत मारता म्हणटाना मोसरान भरतना दावीद जीव वाचोवच्या खातीर पळोवन येता रानांत लिपता रानांत एका दिसा एका रानांत तो लिपता आनी लगाड सावलान ताका ट्राय केलें टू किल हिम सावल ताचें जिवीत मिजरेबल करता सावल राय दाविदाचें जिवीत मिजरेबल करता
ते दुखान बरेंशें करता तेचें कलेन कश्ट दिता ताका. एका वेळा दाविदान ताका सुलाबायेन जिवीशी मारी येतें आसलें. बालो ताच्या हातांत आलो, द्राय न्हिदला ताच्या हृदयाक असो तोप येतालो, लगाड येतालें. ताच्यो सगळ्यो दोशी रावयच्यो आसल्यो. पूण ताका कळीत आसलें हें सूख, हें रॉंग हांवें हेरांक करून उजो, तें देवाक सोडिचें, बारीकपण काणून उजो. दाविदाचें नाट्य तितलें बरें आसलें की तो ताका दुखोवंक वचना, ताका लगाड काडूंक वचना, ताका मारूंक वचना, देव कांय करूंक वचना. नंतर सॉल सांगता सॉल झुजांत मरता. एका झुजाक येता सॉल उपरांत. झुजाक गेल्यार तो सॉल मरता, राय मरता. मागीर देव लोक दाविदाक सोदून येता आनी दाविदाक फाटार बसयता. दावीद फाटार सोडटा. कित्याक देव दावीद फाटार सोडलो? ह्यो कित्याक राय जावनात? कित्याक म्हळ्यार दावीद देवान केल्ल्या परिक्षेंत पास जालो. देवान ताका टेस्ट केलें. ताका वायट करूंच्या परिस्थितीन दवरली देवान. करतागी पळयलें. दाविदान वायट करूं ना, दावीद पास जालो. ताका अवकाश दिलो, एक मावका दिलें ताका. असलें तूं काल करताय पळया म्हणून. आमकांय देव मस्त पटीन परिक्षा पियोवणें करूंक, या कलें वायट करूंक, येरांक मोस करूंक, येरांक आड पाय दिवंक, सैरीक चुकोवंक आनी नाका जाल्लें करूंक, येरांचे भशेन वायट उलोवंक मस्त अवकाश आमकां देव दिता. हांव पास जातांगी टेस्टांत म्हजें नाट्य केलें, म्हजें नाट्य देवाक जाय, म्हजें नाट्य. दावीद परिक्षेंत पास जाल्ल्यान ताका सिंहासनार बसो राय जालो तो इस्रायलाचो. नासल्यार एकोदो पास जायना तो जाल्यार तो फाटार बिलकूल सोडचो ना, फाटार तो बसचो ना, सिंहासनाचेर तो बसचो ना. तुज्या खासगी जिणेंत प्रायवेट लायफ म्हणटा आमी, खासगी जिणेंत प्रायवेट लायफांत तितलें वयर तूं सरताय पळय, प्रायवेट लायफान तूं कितलें वयर आसाय पळय, कले शगून दाखोवन खंयच्या तरेची प्रायवेट जिणी तुज्यातल्याक प्रामाणीक. तुका कोता बेरा मुखार हांव प्रामाणीक, पूण म्हज्या जिणेंत म्हाका कोता हांव कितलो प्रामाणीक म्हूण. तूं तुज्या प्रायवेट जिणेंत कितलो प्रामाणीक जाताय, कितलो वयर आसाय, तुज्या सुगुणा जिणेंत परिक्षेंत तूं कितलो पास जाताय, त्या प्रायवेट लायफाच्या वयर आहा तें तुका बळवंत करता, तें तुका सिंहासनार बसयता. तूं इजी वे घेवन तूं बळवंत जायनाय. इजी वे प्रायवेट लायफांत हांव खलें करतां, कितेंय करतां, हांव बळवंत जाता, लोकां मुखार बळवंत हांव म्हणटा केल्यार बळवंत जायनाय तूं प्रायवेट लायफांत. कळ्ळें गी तुका? देखून तुजें कॉम्पिटन्स पावना. तुजें कॉम्पिटन्स पण तूं वयर गेल्या बरी, मॅनेजर जाल्ल्या बरी, या व्हडल्या कॉजिशन जाल्ल्या बरी, ती CEO जाल्ल्या बरी, CEO मॅनेजर, एसिस्टंट मॅनेजर, मेन मॅनेजर जाल्ल्या बरीत तूं जाल्ल्या बरी. तें कॉम्पिटन्स पावना, तुजी तालंत मात्र पावना. तुजें कॅरेक्टर नाट्य जायचें. नाट्य देवाक मान दिवचें. देवाक दुखय नासतना तुवें हेरां प्रामाणीकपणान तूं जियेताय पळय, तुजें कॅरेक्टर जाय. आनी कॅरेक्टर वयर वचोंक तुका जिणेंत वयर वचोंक, समाजींत वयर वचोंक, देवा मुखार वयर वचोंक, सिंहासनार बसोंक तुजीं तालंतां मात्र पावनात. तालंतां मात्र पावनात. तुजें कॅरेक्टर जायचें, तितलें बरें तुजें कॅरेक्टर जायचें. कॅरेक्टर तुका निर्धार करता तुवें खंय आसाचें गी म्हूण. तूं थोडे फावटी पळयलां हांव, थोडे फावटी बँकांत बरें काम करून टॅलंट दाखोवन मॅनेजर जाल्यार फुडलें ताका ट्रान्सफर जावन खंय जंय नासल्या उदक नासल्या जाग्यार सुवातेर ताका ट्रान्सफर. एकलो म्हाका हांगा भिकुंडांनी रावंक जायना. हांव मिसांव गांवांत आलो, आमकां बरो एक मॅनेजर जालो, तें बँक मॅनेजर जावन आयलो. ताचें कॅरेक्टर बरें नासलें तितलें, क्रिस्तांव सुद्दां तरी बरें नासलें. मागीर आमची इगर्जे कडेन येतालो आमी उलोवंक, मागीर आमी बसून च्या पियेताले. हांव मस्त विशय बँकाचेर तो सांगतालो आमकां, खंय इनवेस्ट करचें, काय लोकांक सांगूंक विचारचें, लोकांनी 4 पयशे खंय गेल्यार तांकां बऱ्या पडात, खंय गेल्यार तांकां इल्ली इन्कम येत, निसारनो लोकांक सांग च्या जाल्यार. देखून तो म्हाका बरी म्हायती दितालो. पूण ताचें कॅरेक्टर ताका बरें नासलें. कठीण राग ताका, कठीण रागान सगळ्यांचेर राग काडचो, द्वेश काडचो, अगें काडचें आनी तें करता. देखून ती बँकाची सगळीं सांगाता मेळ्ळी, ताणें लेटर बरोवन घालें आनी पळयताना वयताना केली सुक्यात म्हणून जालें, हाका काडलें आनी ट्रान्सफर करून सोडलो. देखून ताचेर टॅलंट आसली, कॉन्फिडन्स आसलो, पळोवंक तितलो एक एट्रॅक्टीव मनीस तो, सगळो बरो दिसतालो पळोवंक आनी पुरो, आनी उलोवन शांत हुशार, टॅलंटेड, आज खंय पावलो तो. देखून तूं खाली तुजें टॅलंट्स, तुजें कॉम्पिटन्स तुका वयर व्हरता वय, ते वयर दवरिना, वयर सड्डकाल दवरिना. तुजें कॉम्पिटन्स बुजोवंक जाल्यार, तुजें कॅरेक्टर आसल्यार, हेणें कॉम्पिटन्स, हेणें कॅरेक्टर दोनूय मेळ्ळ्यार तूं वयरच रावताय, कोणी तुका हलयना, थंयच रावताय. देखून तुजें कॅरेक्टर तेजें, तुजें टॅलंट, कॉम्पिटन्स,
टॅलंट आनी कॉम्पिटन्स आसा जें हें तुजें कॅरेक्टर आसा जें टॅलंट आनी कॉम्पिटिशन म्हणजे जाल्यार कॉम्पिटन्स टॅलंटान तुजें हांवें दिवचें मार्क 40 मात 40 60 कॅरेक्टर तुजें बरें कॅरेक्टर जाल्यार तूं वयर तुरताय वयर येताय सट्टाय ते रावताय देखून आमच्या भुरग्यांक थंय मॅथ्स सायन्स इंग्लीश हेंच आमचो रटावळ्यो मात न्ही कॅरेक्टर शिकया तुमी कॅरेक्टर भुरग्यांक तांणी मुखार मॅनेजर जाय जाल्यार कॅरेक्टर शिकया टॅलंट मात्र तुमी अभिवृद्धी केल्या पावना टॅलंट जायचे 40 मात्र 60 कॅरेक्टर्स हे 40 आनी 60 100 मेळटा ना तुजो भुरगो वयर वयर सट्टा थंयच रावता नातल्यार थंय हांव सकयल पडटा सकयल पडून ताजे कॅरेक्टर सोडना सकयल लायक करतात कॅरेक्टर पळोवन थंयच तो आसता तुमच्या भुरग्यांक असली थराबिती दिया देवाची उतार तुमच्या काळजान घाला देवाचो मोग घाला हेरांचो भायलाचो मोग घालना कॅरेक्टर बांदून हाडा दाविदा बरी दाविदा सिंहासार सोडलो आनी थंय तूं बसलो जायती वर्सां राय जावन तो इस्रायलतान बांदून हाडलें आमची समाज बांदून हाडून तुमची भुरगीं जाय कॅरेक्टर आनी तो जेजू म्हणटा तुमच्यो आईच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा तुमच्यो सुगुणाची फळादी करूंक सुगुणाचे वाडावळ्यांत सैतानाक हांव मेतेर जावंक सोडिना म्हजो आदार तुका आसा म्हणून देवाच्या राजार रिगोवंक वयर येवंक तुका कांय तोंदरे करूंक हांव सोडिना हांव आसा म्हणटा सैतानाक ताचे अधिकार ना म्हणटा देखून हांवें निर्धार केलें जें सैतानाक पयस सोरल्या जाल्यार उरलो पुरो देव दिता टॅलंट मात्र न्ही कॅरेक्टर वेरी इम्पॉर्टंट म्हणून आयच्या वांज्या सांगता कॅरेक्टर नासलो म्हणून मनीस वायट सकता आनी वायट घालता पूण जेजू ताचें बरें बियोवपण तुजें कॅरेक्टर बांदता देखून तुजें नाट्य आनी तुजें टॅलंट सांगाता मेळोवन भुरग्यांक तुमी क्रिस्तांव शिकपांत वयर हाडा तुमचीं भुरगीं नंदान जातलीं वयर उरतलीं आनी तीं परजळटलीं आमेन दिव्यवाणी